नाका म्हणून आमी कितें सांगिल्लें की वोट ऑफ अकाउंट्स कर म्हणजे जे पयशे सरकाराक जाय ते वापरपाक मेळटले आनी जी एसेंब्ली आसा ती बरोबर सगळी म्युनिसिपालिटीची इलेक्शनां जाले बरोबर दुसरे दिसा किंवा तिसरे दिसा परत एसेंब्ली चालू कर आमी खंयचेच करके किंवा कॅन्सल कर अशें ना आमकां एसेंब्ली जाय पूण आतां एसेंब्ली जर ऑन जाली आनी मडगांवचे जे इलेक्शन आसा थंय एक प्रश्न आयलो की मडगांवचे रस्ते तुमी केन्ना करतले आमकां सभागृहाक एश्युरन्स मेळटलें काय कितें जर मंत्र्यान किंवा मुख्यमंत्र्यान एश्युरन्स दिलें जाल्यार त्याची परिस्थिती कितें जातली फाल्यां जर दयानंद बांदोडकर सोशल सेक्युरिटी मुख्यमंत्र्यान किंवा सोशल डिपार्टमेंटाचो मंत्री आसा ताणें सांगलें की आपूण जे 2000 आसा ते 3000 करता ही मॅसेज जर लोकांक गेली कितें जातलें हे मुख्यमंत्र्याक पयलीं म्हजो प्रश्न आसा जी गृह आधार बंद पडल्या त्या गृह आधारा विशीं खंयच्याय मंत्र्यान जर सुतोवाच केलो की आमी आनी 1 लाख बायलांक गृह आधारांत घेता म्हणून ते दितले की ना हें मागीर पळोवया जाल्यार कितें जातलें प्रश्न त्या वेळार येतले आनी त्या खातीरूच हांव मुख्यमंत्र्याक सांगता इलेक्शन स्टेट कमिशनान एकदां तुमकां दिना तुमी सरकारान पट्टेत नाक बुडयलेंच परत दोनदां जालें सरकारान दोनदां कट्टेत नाक बुडयलां पयलीं एकदां आनी आतां कोर्टा मारता आनी आतां तिसरे फावटीय जर तुमकां कारणा शिवाय आंगार चिकोन मारून घेवपाचो आसा अवश्य घेया आमी कितें करपाचें तें करतलेच ना जाल्यार डेफिनेटली कारण एश्युरन्सीस in the house are very important. Whether any minister can give assurances in the house. I mean, already we have written a letter to the State Election Commission and the State Election Commission is doing. So there is no problem. One letter will go to the governor definitely, and whatever possible thing we will start at our level, best level, at administrative level. And जर जायना आसत जाल्यार we have no other alternative than to go. गव्हर्नर आज आमी अपॉइंटमेंट मागला ते तांणी पळोवप गव्हर्नरूच ना ही गोश्ट आमची न्ही ही सेंट्रल गव्हर्नमेंटाची गव्हर्नमेंटान पळोवप गव्हर्नर हांवें मागिल्लो गव्हर्नरा कडेन 3 म्हयने पयलीं अपॉइंटमेंट अजून म्हाका तेचें आन्सरूय ना गेलो पूण आमकां आन्सरूय करूना किंवा मेळपाकूय आपोवना आनी विच इज सॅड ऑल्सो विच इज सॅड जबरदस्त डिपार्टमेंट आसा 5%, 8% ह्याचे 19% सकयल पूण एसटी डिपार्टमेंट म्हणजे सामको आमचे धरती मातेचे पुत्र ते तांचे डिपार्टमेंटाचो एक्सपेंडिचर जर ना जाल्यार बरो कितें घेवन तो तांकां आनी ते हें बजेट रिजर्वेशन कित्याक करपाचें 12% बजेट रिजर्वेशन आसता तांकां 250 कोटी रुपयाच्या आसपास तांचें बजेट आसा तें बजेट मेळत तशें वापरता तशें वापरपाचें न्हय तें कितें बाणस्तारी बाजारा सारक्या ज्या कडेन एसटी बसत ना थंय 12 कोटी वापरता बाणस्तारी बाजार हो पब्लीक बाजार आतां सुद्दां थंय आज बाजार आज सांजे बसता आज वचून पळया तुमी पत्रकारांनी वचून थंय पळोवचें हांव उलयता म्हणून पळोवं नाका थंय वचा आनी पळया थंय कोण बसल्या काय म्हणून बाजाराक एसटीचे बसल्या ओबीसी बसल्या काय गोंयकार बसल्या काय भायले आसा ते आज पळया वचून आतां गेले नंतर कळटलें आनी हांव हाचेर चड उलोवपाचें ना थंय 12 कोटी रुपया तुमी मोडटा एसटी डिपार्टमेंटाचे तें बरोबर न्हय न्ही एसटीच्या घरांनी मोडपाचे पयशे अशे बाजारांत मोडटा ह्याचे बरोबर सगळे जे फायनान्स एप्रुवल जे कोण दिला पळय ते हांव पर्सनल कोणाचेर हे मानना कॉमेंट फायनान्स इज head of the department for all this. Every file goes to the finance. Finance has to clear all this. Unless and until finance clear, nobody can take any execution of the work.